चल रे गोंयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरे देखावे परचे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकां मदयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार इश्टानो, परत एक पावट तुमकां माय मोगाचो आनी उरी येवकार दिता. आमची ही कार्यावळ फुडें वता आसतना आमी जायते भशेन आमच्या जिवितांत वाटचाल करता. पालकाचेर वावुरता आसतना आमी थोडे फावट पळयतात की जायते कितें कितें विनोद आमच्या मुखार येतात. चिती नासतना चिंतूंक नासलेलो कलाकार आमकां दिश्टी पडटा. थोडे फावटी आमी म्हणटात, अरे तो जल्मांतूच कॉमेडी कसो आयला. थोडी फावटी म्हणटा ताका भुरगेचपणांत ही कांतारां गावपाची संवय. तसलोच एक कलाकार आयज तुमच्या मुखार हाडटा. प्रेस्टन कार्दोझो हें ताचें नांव. बोनू द आर्याली ह्या नांवान ताका वळखतात. म्हणटच बोनू, आयच्या कार्यावळींत मागीर मोगाचो येवकार. बोनू, तुज्या जिवितांत तूं पालकार कसो पावलो? सर, म्हज्या जिवितांत हांव पालकार पावलो म्हणल्यार म्हाका ल्हान आसतनासान कॉमेडी सारकी उमेद आसली आनी हांव चिंत्तालो हांव एक दीस बरो व्हडलो कॉमेडियन जातलो. कित्याक आमच्या गांवांत दोग जाण फामाद कॉमेडियन आहा, एक जॉन डिसिल्वा आनी एक सॅली, कॉमेडियन सॅली. सो हांव ल्हान आसतना हांव तेंगे ते प्रॅक्टीस जाता न्हू तेन्ना वयतालो, स्पेशली जॉन डिसिल्वागे घरा कडेन जेन्ना तेगे पोन्नें घर आसलें. सो वयतालो आनी हांव थिंगा तेंगेलें कंप्लीट जावन ऑयल कन्स्ट्रक्शन. सो हांव ते जॉनलाक वचोन बसप आनी तेंगे म्युजीक आनी कॉमेडी आमी तेन्ना भुरगीं आनी बरी उमेद अशी येताली. आनी सो ती उमेद भितर भरली, कळ्ळें न्हू, कित्याक आमच्या घरान कोणूच तियात्रिस्ट ना. आनी मागीर स्लो स्लो उमेद वाडली आनी हांव तियात्र म्हणल्यार पिसम. आमी तेदोन 50 रुपया टिकेट आसली. चल या तियात्र या, पयशे नाय जाल्या पासून चल या गे प्लीज या. आनी जॉन डिसिल्वा म्हगे डॅडीगेलो गुड फ्रेंड. सो तो आमकां फर्स्ट शोवाक एवरी टायम टिकेट दितालो. तेगेले पयले शो जे पुजा आनी जायते शो वेळ बीन ते आमगे घरा पयली टिकेट मेळटाल्यो. 3 ते 4 टिकेट आसताल्योच. सो तो एक मोग जालो, कित्याक तो एक बरो कॉमेडियन. सो ते मोग वाडत रावलें आनी हांव जेन्ना 6 वर्सांचो आसलो तेन्ना फर्स्ट एक्टींग आमगे इस्कलान केलें. वा. हय. आनी टिचरीन म्हाका एक तारवट्या रोल दिलो आनी ते कांतार आमी तिगोय तारवटी. सो तें कांतार म्हणलें आनी मागीर सगळें मातसो मुखार. आमी तिगोय तारवटी ऊ ऊ आरवटी पयात पयात आमची बायल कितें कोत्ता ती. मागीर अशें करून आमी एक एक वस्कोरस आसलेलो. आतां म्हाका तितलो उगडास येयना, पूण म्हणटाले तेन्ना मागीर लोक सारको ताळी मारपा लागलो, विसल मारपा लागलो. हांवें म्हणलें बरें हें कोत्ताय, कळ्ळें जाल्यार म्हाका आनी उमेद येयली. सो आमगे कांतार काबार जाल्लें, पूण हांवें आनको स्टार्ट केलें, कळ्ळें न्हू. सो मागीर ती एक तशी उमेद आसली. मागीर म्हाका इस्कलान कोयरान चान्स पडलो. प्लस हांव खूंय आसलें, म्हाका टिचर कॉमेडी दिगे प्ले बीन कोत्ताले. सो टिचर कॉमेडी दिताली आनी आमगे एक टिचर SP आसलेली, ती एकदम बरी कोत्ताली. वी वील गीव कॉमेडी फॉर प्रेस्टन म्हणटाले. सो हे बुनू नांव मागीर हें जालां, पूण सगळे प्रेस्टन हें करताले. सो ही उमेद चालू उरली म्हगेली कॉमेडीची. ओके ओके. उगडास येयल्लो आसतनाच बोनू द आर्याली हें नांव कशें आयलें? एक्चुली मुगेले पेट नेम बुनू आनी मुगेले भयणी गेल्या पेट नेम भुशन. सो सगळे गांवांत बुनू बुनू म्हणटाले. सो हांवें म्हणलें बुनू म्हण कोण ना तियात्र फिल्डार. सो हांव एक चेंज करतलो. सो कित्याक जायते नांव घालून हय गांवचें नांव घायलां आनी दवरलां. कित्याक रिमेंबरन्स हांव गांवच म्हणचो आर्यलचो. सो हांवें तें बुनू दी आर्यल घायलां. आनी मागीर स्लो स्लो मुखार वचत रावलो. हय, वचत रावलो म्हणल्यार डॅडीगे सारके प्रॉब्लम आसलेले. कित्याक डॅडी लायक आसना हांव तियात्रीस जाल्लो. कित्याक लायक आसना, कित्याक मुगे डॅडी ह्या दिसान चड बॉम्बे आसतालो आनी तो जाण आसलो तियात्र फिल्डान कडेन कितें वयर सकयल जाता. म्हणजे तो तियात्र फिल्डान तूं म्हणटालो की कुटुंबान कोणाकूच तियात्राचें ना, पूण डॅडीक हय, डॅडी आमगेलो बॉम्बे तियात्रान लायट मारतालो. कित्याक मुगे डॅडी इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रॅक्टर आसलो. लायटी मारतालो म्हणजे त्याचोय तियात्राशी संबंध आसलो, बट ही वॉज नॉट एक्टींग करनासलो तो. हय, पूण बोनू, हांव इतलेंच म्हणूंक सोदतां की तियात्रान एक्टिंगूच करूंक जाय अशें म्हणना. जरी तर तो लायटी मारिना जाल्यार तो तियात्र जायना. चलचल. हय,
जरी मेकअप मॅन ना जाल्यार तो प्रोजेक्ट जायना. हय सारकें सर. म्हणजे सगळ्यांची इली 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 गरज आसता आनी ही सगळ्यांची गरज एकठांय आयल्या उपरांत तो तियात्र म्हणटच तुजोय डॅडी तियात्रिस्ट. हय तियात्रीस म्हणपा जाता. हय मागीर त्या उपरांत कितें जालें? त्या उपरांत तो म्हणपा लागलो तूं तुगेले शिकपाचें कॉन्सन्ट्रेट कर तुका तियात्रान. आनी म्हाका एक दीस हांव तियात्र चोवपाक गेलो म्हाका मान पासून हाडलो तूं रातीक वचप ना भुरग्यान रातचें भोंवप ना. मागीर हांवें म्हणलें म्हाका एक्टींग करपा जाय ना म्हणो लागलो. मागीर हांवें सांगिल्लें तूं एक पाट चोय हांव एक्टींग करता चोय. आनी तेन्ना फस्ट एक आमगे मायकल डिकॉस्टा बरो व्हडलो फामाद तियात्रिस्ट तो मेलो तो. आनी तेगे तियात्रान म्हाका लोलो इजाकीचो कॉमेडी रोल पडलो. आनी डॅडी पयलीं म्हणलो तूं वचनाका ते तितून व्हडले व्हडले प्रोफेशनल आहाय तूं वचना. हांवें म्हणलें कोता बारीक तूं चोय मागीर. आनी डॅडी एश कोन्न 50-50% आहलो. मागीर हांवें तो रोल केलो आनी सगलो लोक हांसलो कित्याक लोल्या रोल तो. सो हांसलो आनी डॅडी रडो येयले कित्याक आपणागे चेड्या भितर हितून टॅलंट आहली आनी आपूण तेका कितें हाडायन दवरला. सो डॅडी म्हाका एकू म्हणलो तुगेलो आतां तूं कितें कोत्ता कर आपूण बरो हॅपी आहा आनी पूण वायट रस्त्यार मातशें हें करनाका तुगे नांव बरो भाशेन दवर आनी बरें एक नांव दवर म्हणलो तुगेलें जे फ्युचराक तूं कितें कोत्ता तें कर. आयसर तुका आपूण हाडपाना म्हणलो लागलो पूण स्टडी तुगे कर. सो दोनी प्रेशरायज आहले आनी मागीर म्हण तूं हांवें जायते हेळ नाचले आमगे स्टार्स ऑफ आर्यल म्हण आहले जायते वर्सां आमी हेळ काडले. मागीर जायते तियात्रान बी नाचलो हांव. मागीर मागीर हांवें भायर वचपा रस्तो धरलो. ना म्हळ्यार गोंयांत आसतना मातशें तेजेर हांव म्हणटा म्हणजे खेळ कार्नवालाचे खेळ तेजेर आनीक थोडो उजवाड. हय कार्निवाला हेळ म्हणल्यार आमगेलो एकलो डायरेक्टर फिलीप आहलो तो आमकां सगल्यो पार्ट्यो बरयतालो आनी कॉमेडी हांव काडटालो. ल्हानूच आसतना पासून कॉमेडी कितें बारीक कितें आहा क्रॅकींग. सो हांव लास्ट पॉयंट कितें कोन्न क्रॅक कोन्न लोकांक हांसोवपाचो तो नोट करतालो आनी मिडल आमी कितें कॉमेडियन आहाय ते भासाभास करताले कितें उलोवपाचें. सो तो कितें ऑन द स्पॉट पासून आमी कॉमेडी केले तो कितें उलयल्यार हांव तेका धरतालो म्हणजे भासाभास जाता आमगेलो आनी लास्ट आमी पॉयंटार क्रॅकाचेर येताले. सो ते भाशेन वचत रावले आनी म्हाका हेळान पासून जायत्या लोकांनी एवॉर्ड्स पासून दिले बरी कॉमेडी कोत म्हण कित्याक हांव भुरगो आसन गेला नायता आसतना गेला आनी सारक्यो हांवें चेडवा पासून एक्टींग रोल केले चेडवाचे कॉमेडीके. सो लोकांनी म्हाका भरपूर मानलो आनी आतां हांव गांवांत गेल्यार म्हाका कॉमेडियन बनू म्हणटाय. आनी हांवें तियात्रान पासून कॉमेडियनूच न्हू सिरियस पासून रोल केले हिरोआ पासून रोल केले बारीक बारीक आनी विलनाचे रोल केले. सो सगळे हांव कॉमेडियनूच म्हणना आय एम फीट फॉर ऑल रोल्स. बरें पूण त्या उपरांत तूं कुवेट पावलो. हय आनी कुवेट वचोन कितें केलें? कुवेट रोखडोच वेरी नेक्स्ट डे तियात्रांत? ना कुवेट वचोन हांव बसलो कांय केलें ना हांव मुगे कामाचें कॉन्सन्ट्रेट केलें. पूण उमेद आहलो म्हाका पूण आमगेलें फॅमिली बॅकग्रावंड इतें मातशें वीक आहलें. सो डॅडी मातशें बरो नासलो मुगेलो ते कॅन्सर आहलो. सो हांवें म्हणलें आतां हिंगा रावलें आमगे जावपा ना कित्याक तुका तियात्रान कितें सगळ्या तियात्रान चान्स पडपाना. आनी सो हांवें मागीर तो कुवेटचो रस्तो धरलो आनी थिंगसान हांव प्ले बरयतालो. हांवें जायते जाणां प्ले बरोवन दिले आनी कॉमेडी अशें करून हांव वॉयस हें करतालो आनी धाडटालो. आनी तेन्ना जे फेसबूक आनी वॉट्सॅप सारकें ना ते जाणां हांव मेलाचेर पासून फोटो काड तेंकां धाडटालो अशी करून नाल्यार फोनार उलयता तेन्ना कुवेट बरें म्हारग फोनार उलोवपाक. बट हांवें जायते जाणांक दिले आनी म्हजे बारबर हिंगा गोंया आसतना जायते ल्हान ल्हान भुरगे एक्टींग करताले कॉमेडी जे आयज प्रोफेशनल जाले आनी आय एम व्हेरी हॅपी कित्याक हेंक भुरग्यांक शिकोवपाक व्हेरी डिफिकल्ट. आतां तूं प्रोफेशनला बरोबर कॉमेडी केलें जाल्यार इजी ते तुका धरताले पूण भुरग्यांक शिकोवपाक व्हेरी डिफिकल्ट. म्हजे बरोबर एक शॉकी म्हण आसलो आनी लेरिना ती प्रोफेशनलान आसताय तेंक शिकोवपाक म्हाका भरपूर त्रास पडलो कित्याक ते 5th or 6th आसतना म्हजे बरोबर. सो जोकी दी घुरतो तो म्हणलो लागलो हेंक शिकय तूं कॉमेडी. हांवें म्हणलें बरें आनी म्हाका भुरगीं म्हणल्यार म्हाका लायक. सो हांवें तेंक शिकयलें आनी तेणी आमगेले जे 3 दीस कार्निवाल जाले एक मिस्टेक केली ना अप टू डेट. आनी लोकांनी तेंकां एवॉर्ड्स मेळ्ळे पयशे कॅश एवॉर्ड्स आनी लोकांनी आमकां भरपूर हॅपी जाले कित्याक कार्निवालाक चडशे लोक कॉमेडी चोवपा येता आनी उमेदीन पोट बनयता. सो आमी तो हांसोवन लोकांक पोट बनून घात धाडले. पळय आमी कुवेट वेच्या पयलीं कार्नवालाचेरच आनी मातशें म्हणजे तियात्र आनी खेळ तियात्र म्हणजे कार्नवाल. हय आतां तियात्रांनी न्हेसप बरें काय कार्नवालाच्या खेळांनी? म्हाका दोनी लायक जाता सर पूण
कार्निवालाचें चड बरें दिसता कित्याक 3 दीस आसता न्हू. हय आनी हांव तियात्रान मोस्टली वचनासलो कित्याक हांव हिंगा गोदरेजान काम करतालो एज अ सिनियर एसी टेक्निशियन. सो मागीर तें क्लॅशिंग जातालें. सो म्हाका तांकां घात दिवपा नाकाहलो डायरेक्टराक आयज पावना फाल पावना. सो हांव तियात्रान मातशें फाट सरतालो. ना पण लोक तुका लागीं आसता, हय सरभोंवतणी लोक आसता, सो तो एक्सायटमेंट ती उमेद. हय. आनी आमचे पासून आमी केन्ना कॉमेडी केली जाल्यार थोडे गांवचे भुरगे तो रोल करून म्हाका चाळयताले. हांव ही बायकान वयता हूंय वयता. सो तेन्ना म्हाका दिसतालें हेंका लायक जाला कित्याक त्या कॅरेक्टराचेर म्हाका अशें करून चाळयताले आनी बरें तांकां उमेद येता ती. कितलीं वर्सां कुवेट काडली? हांवें 14 वर्सां 14 इयर्स. 14 वर्सांक कुवेट एकूय तियात्र करूंक ना. ना हांवें 2 जाण डायरेक्टरा म्हणलेलें म्हाका एक चान्स दी म्हूण. पूण खबर ना तेणी कित्याक दिलें ना तो. बट आय एम नॉट एंग्री ऑन देम कित्याक ते तेंगे डिपेंड्स ऑन द सिट्युएशन. सो मागीर म्हाका शाहू गेलो म्युजिकल शो येवपा आसलो. सो हांवें पिओ उलयतालो मुखार पिओ दी करताली. तेणें म्हाका म्हणलें आरे तूं हिंगा आहा तूं नाच म्हण तेका. सो तेणें शाहू फोन केलो आनी सांगलें बुनू घाल म्हण कॉमेडी करपाक. सो शाहून म्हाका रोकडो कॉल केलो बुनू तूं कॉमेडी करतलो. हांव म्हणलें कोणा बरोबर. तो म्हणूंक लागलो प्रोफेशनल एक्टर आहाय सुकूर कोर्तालीचो आनी कॉस्टी. सो हांवें म्हणलें वाव म्हाका एक बरो ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी. सो हांव बरो हॅपी जालो कित्याक म्हगे रोगतान कॉमेडी आहा. आनी मागीर ते थोडे कन्फ्यूज जाले बुनू कोत्तो काय. पूण जेन्ना ते मेळ्ळे आमी 2 दीस पयलीं भोंवले शोआ पयले आनी ते भरपूर हॅप्पी. आरे तूं इतलो बरो आहा तुका जायत नॉलेज आहा तूं कित्याक भायर सरना. हांवें म्हणलें हांव सरता भायर पूण सपोर्ट ना जाता. मागीर आमी तो म्युजिकल शोआक कॉमेडी केली 4 कॉमेडी केल्ली आमी सायड शोज आनी त्यो एकदम बऱ्यो जाल्यो. सगळ्या लोकांनी एप्रिशिएट केले आनी सगळे लोक म्हाका म्हणपाक लागले तूं 14 वर्स कितें करतालो कळ्ळें न्हू कित्याक तूं भायर येयलो ना. सो हांवें म्हणलें भायर येता आसलो पूण कोणागेलो सपोर्ट आसना. मागीर तेन्ना म्हाका शाहून एक बरो सपोर्ट केलो आनी हेज्या मुखार क्वीट कितें जो आपूण कितें ऑर्गनायज करता न्हू तितून सदां तूं आसतलो. आनी आयज शाहू उदेशी हांव क्वीट शो नाचला म्युजिकल शो आनी शाहून म्हाका जायते प्रोफेशनल तियात्रिस्टांची वळख केल्या जे भाशेन राफायल दी माकाजान आहा. आतां क्विट्सान येवन हांव तेगेले 4 शो नाचलो म्युजिकल शो. मागीर तेजे उपरांत बाबी डेजुवारी तेगे नाचला आनी बंटी वाज तेगेलोय म्युजिकल शो नाचला. आनी आमगे गांवान एक जाल्लो डान्स एंड डायन थिंगा हांवें ल्हान भुरग्यांक घेवन कॉमेडी केल्या म्हणजे 10-11 इयर्स आसता तो. आनी लोकांनी एप्रिशिएट केलो आनी तेगे फॅमिली चड हॅप्पी की हांवें तें काडलां म्हण. आनी इतल्यानुसार तेका हांवें आतां हे पाटी हेळांनी बीन गायला. सो हांव भुरग्यां प्रमोट करता. एक हांवें सुरवातेकूच म्हणलां की थोडे जल्माचूच म्हणजे स्टेजीर नाचतना लोक म्हणटा की हो जल्माकूच हाजे भितर कॉमेडी आसा. सो तितूंतल्यान आनीक एक आमकां नदरे मुखार आयलें तें म्हळ्यार जे भाशेन भुरगो आसतना तूं नाचतालो तुका हात दिवपी तितले कोणूच नासले पूण तूं आयज दुसऱ्यांक हात दिता. हय आतां कॉमेडी बाबतींतल्यान आमी उलयता आसतना जायत्या एपिसोडांनी हांव हाडटां आनीक तुका हांवें पळयलां की ते अर्दे कपडे घालून कॉमेडी करप काय तूं न्हेसता ते भाशेन कॉमेडी करून लोकांक आमी खुशाल करूंक जाता. हय आमीच एक तर तुगे ड्रेसिंगाचेर लोक हांसतात पूण आमी वल्गॅरिटी चडशे करप न्हू कित्याक ते 100% लोकांक लायक जायना. तुका एक 10% लोक बरो एप्रिशिएट करतालो बरें केलें म्हणून तितलो वगत हय तितलो वगत. मागीर तुजे परतून घाण करतलेच केन्नाय जाल्यार घाण करतलेच. आनी जायते पाटी अशें करून जालो आहा की एक डायरेक्टर सांगता एशें करून कर कशें करून कर पूण हांवें एक पाटी हें केलां बाबा एशें करून हे वर्ड घेयच न्हू ट्युनींग करूया कित्याक लोक हांसपा जाय म्हण लोकां आमच्यान एक्शन पासून करून हांसोवपाक एशें करून रागाची कसली तोंडाची इम्प्रेशन करून. पूण वल्गॅरिटी गायलो म्हणटरी तुगे कडेन तियात्र हिट जाता पूण रिमेंबरन्साक उरता तेगे वल्गॅरिटी कित्याक एक 10 जाण तरी तुका कमेंट मारपा आसताय वल्गॅरिटी. आनी आमी ते जे आमगेले फुडले पिळगेक हें शिकोवपा न्हू. ना म्हणजे आमचो दर्जो मातसो उंच वचोंक जाय आमी रिवर्स वचप ना. ना 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 सारकें. हय आतां कॉमेडी हो एक भाग वेगळोच जितूंतल्यान लोकांक खुशालकाय येता लोक हांसता. लोक घरा गेल्या उपरांतूय कॉमेडीचेर उलयता हां तेणें तें उतर म्हणजे एक उतर लोकांक उगडास आसता. उगडास आसता जे भाशेन तूं ऑडियन्साक बसून दुसऱ्यांचो तियात्र पळयता तेन्ना तूं एक उतर जिखोन घेता तेच भाशेन तुजेंय घेता. म्हणटच जायते आमी पळयता आसतना कॉमेडी कोत्तात ती कॉमेडी तुवें म्हणलां की क्रॅक करूंक जाय
आनी क्रॅक केल्या उपरांत तूं उलयता तेका अर्थ ना सारकें. हय तो लास्ट जो पॉयंट आसता तेजेर लाफ्टर हाडपा आमी तो बरो पॉयंट सोदपा पडटा, नाल्यार तुगे इतली कॉमेडी जी फर्स्ट टू एंड पासून गेली ती फ्लॉपच गेली. तेजो लास्ट जो पॉयंट आमी कितें क्रॅक करतले तेजेर लोक आख्खो लाफ्टर वयता आनी एक पाटी तो पड्डो काबार जाता आनी सिरियस पड्डो चालू जाल्या पासून लोक हांसत रावता. सो तेश कोन्न आमी लोकांक खुशाल करपा. म्हणजे ही कॉमेडी बरीच व्हडली आसची काय ल्हान आसूंक जाय. शॉर्ट एंड स्वीट आसल्यार बरें आसता. डिपेंड्स लायक तियात्रान करता सिच्युएशन. हय तुका आतां एक डायरेक्टर म्हणटा 7 मिनटां तरी एक गॅप आहा तूं बर, तेन्ना आमच्यान ती एडजस्ट करपा जाता. नाल्यार ना, चड म्हळ्यार- लांब आसल्यार लोकांक लायक जायना. ना म्हणजे 7 मिनटां पासून एक पड्डो हय अशें दिसना तुका. हय कॉमेडी म्हणजे शॉर्ट एंड स्वीट लायक 3 मिनट्स 5 मिनट्सा वयर गेल्यार लोकांक बेजार येता. बेजार येता. हय म्हणजे तो तूं कितलोय बरो क्रॅक इतलो केलो जाल्यार लोक- इफेक्ट हय. ना जो इफेक्ट येवंक जाय तो उरना. कॉमेडी टाक टाक करून काबार जावपा जाय. चडशे कितले जाण आर्टिस्ट म्हणजे कॉमेडियन आसत जाल्यार बरी जाता. मुगे 2, भाशेन 3, 4 2 नाल्यार 3 आनी ती चड आसत जाल्यार ते कंजेस्टेड जाता आनी कोणा फोकस करपा ते कोणा ऑडियन्साक. मुगे एक्सपिरियन्सा प्रमाणे तुज्यान कितले जाण घालपा ते 100 पासून जाण घाल, पूण फोकसींग वचना आनी ती चांचावळ जाता. टू मेनी कुक्स स्पॉयल द सूप म्हणटाय न्हू, तेश कोन्न तो सूप पिड्यार जावन वयता. सो तेका लागून 2 to 3 पासून ओके. पूण केन्ना तूं कांतारां अशें म्हणना. कांतार हांव बारीक बारीक बरयता. हांव तितलो हांवें सावदी कांतार म्हणलो आहाय. सावद मागीर मुगे तियात्रा ओपनिंग म्हाका जोकी दी कुर्तोरीन हें करून दिल्लें कंपोजींग. तुवें तुजो स्वताचो तियात्र केला ताचेर थोडें बो. हय हांवें मुगे स्वता तियात्र केला तेजें नांव बेसांव. कित्याक आयज पासून हांव ह्या एपिसोडान येयला मुगे मामीगे बेसांव घेवन. मुगे डॅडी तर एक्सपायर जालो आनी हांवें तियात्रा नांव बेसांव दवरलां. कित्याक बेसांव ना जाल्यार मनीस केन्ना सक्सीड जायना. तुकडे मनी इज नॉट एवरीथींग. कित्याक पयशे तूं आयज मुखारल्या फाल आनी कोणाक आसतलें, पूण हें बेसांव तुका मर पासून तुका फेलीस दवरतलें आनी ते तुका प्रोटेक्ट करतलें कळ्ळें. सो हांवें बेसांव वयल्यान हो तियात्र दाखयला फूल. म्हणजे मागे बेसांव कितकोन इम्पॉर्टंट आनी कित्या पासून आमी घेवपा जाय तें बेसांव. सो ह्या तियात्रान हांवें दाखयला. हो तियात्र तुका कितलो तेंप लागलो बरोवंक. म्हाका हांवें तो मुगे मोतीनो आसलो, पूण हांवें बरोवपाक मुगे एकले फ्रेंड आसलोले पेनी रिबेलो, ते क्वीट आहा ते फुटबॉलर ते. सो हांवें ते कडेन बरोवन गेले. म्हणजे मुगेले कितें मिस्टेक जाताल्यार रायट अप कितें चेंजीस करपा ते कडेन हांवें बरोवन गेलो तो तियात्र. म्हणजे म्हाका बरो फॉर्मेटान जाय आसलो तो आनी तेन्ना म्हाका तितली बरोवपा इतली इंट्रस्ट आसनासली आनी म्हाका टायमूय मेळनासलो. ना पूण तेकाय बरोवपाची उमेद जाली जेन्ना तूं ते सांगता. म्हाका परतून केन्ना येता म्हण फोन करताले. म्हणजे तेकाय इंट्रस्ट आहली आनी मागीर तेका सांगलें पेनी हांव येता सो तूं रेडी राव. सो हांव एक दीस गेला आनी फूल बरयली. मागीर म्हाका कांत आनी जी कांतरां आहाय ती जोकी दी कुर्तोरीन बरोवन दिली. आतां जोकी दी कुर्तोरी हें नांव तुज्या तोंडांतल्यान जायते फावटी आयलां. म्हणटच जोकी विशीं तुजे अनुभव तो कसो. जोकी दी कुर्तोरी मनीस एकदम बरो. एक्चुली फर्स्ट टायम तेणें हेळ काडलो तेन्ना तेणें म्हाका गेलो एज अ कॉमेडियन. ती आनी 2 जाण भुरगीं. सो ते गेलो हेळ बरो गेलो आनी तेका एवरी इयर फोन करून आपयताले बाबा आमगे थिंग शो घाल म्हण. आतां तो कित्याक काडना तो खबर ना, घडये ह्या वर्सा काडीत तो. बट ही इज अ व्हेरी गूड कंपोजर. तेगेली कांतरां म्हाका एकदम लायक जाताय आनी बरो मोरल आसा त्या कांतराक. आनी म्हाका केन्ना कांतर जाय जाल्यार हांव तेका स्टोरी सांगता आनी तो म्हाका रायट अप करून दिता. कारण आमी हें विचारपा फाटलें इतलेंच कारण जायते जाण कंपोजींग करिनात पूण दुसऱ्या कडच्यान घेतात पूण ताकाय काळखांत दवरतात आनी आपण कंपोजर म्हणटात. सो तेंच्या पासत हें तांकां इन्फॉर्मेशन. कारण अशें जावचें न्हय. जो कोणें भार घेतला, जो कोणें तोकस घेतला ताका ताचो अधिकार दिवप हो आमचो कायदो, हो आमचो हक. ताका काळखांत दवरून आमच्यांनी मुखार वचोंक जायना. आमीच एक दीस काळखांत पडटात. बोनू तुज्या वंटाचेर 1-2 उतरां तुवें गावन दाखयलीं जाल्यार आमच्या ऑडियन्साक. ओके हांव मुगे तियात्राचो ओपनिंग हें करता. साबार गारान माय पाय आपल्या भुरग्यांक आश येता. जोल्मान भुरगें येतूच घर उजवाडान तें बोत्ता. भुरग्याक मागता तें दिवून माय पाय व्हडचूक आदाता. भुरगीं वाडोन व्हडतीं जातूच भुरगीं माय पायक विसोत्ता. एक आसलो गरीब गोराबो चोडतो मोगाचो घरांत उजवाड आयलो. भुरगीं गिरेस्काय सोगल्यांक खुशालकाय घरांत पूत जल्मलो.
गाराचो दिवो मोग ताका मेवो शिकपात हुशार आसलो मायताची मरण दूख आयले लोटोन काळजाक तोपलो बालो. वा 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 वा. म्हाका दिसता हे कांतार तुका एक वेगळी स्फूर्त दितली, कारण हे कांतार ह्या कार्यावळी उद्देशी आमी लोकां मुखार हाडलां. परत परत तें तुज्या कानार पडटलें आनी ह्या फुडें तुवें आनिकूय अशीं कांतारां गायत रावचीं, ज्या उद्देशी कॉमेडी कोत्ता आसतना तुजें एक पूण तियात्रांत कांतार आसचें. हय, आसतलें. हय. हो म्हजो आवडो, हें म्हाका सांगून दिसता. दुसरें म्हणल्यार जस्ट तूं कांतार म्हणटा आसतनाच म्हाका नदरे मुखार कोश्टी आनीक सुकूर दिश्टी पडटाले. म्हणजे तेवूय तुजे भशेन अशें म्हणजे उगीच बसून रावपी न्हू, गडबड. हय. म्हणजे जी उमेद तुजे भितर आसा ती उमेद म्हणजे एक 2-3 म्हाका दिसता 2-3 वाती एकठांय जाल्यो आनी ही कॉमेडी तुमी लोकां मुखार व्हेली, तर तुमकां ही कॉमेडी सेट करूंक कितलो वेळ लागलो? कॉमेडी एक्चुली काडली सुकूर ती करताली आनी तो बरो कॉमेडियन, कित्याक कॉस्टी टायम मेळनासलो तेगे कामा लागून. आनी आमी फोनार उलोवन काडली कॉमेडी रायट अप ना, जस्ट फोनार आनी वॉयस मॅसेजीचेर. सो जेन्ना ते 2 दीस शो आहाय म्हणलें येयले तेन्ना आमी एकूच दीस रिहर्सल केल्या, कित्याक ऑलरेडी आमी फोनार सेट केल्ली. आनी तेणी म्हाका जायते टॅक्निक्स बीन दिल्यो, कित्याक आमी सदां दुसऱ्या कडेन एडवायस घेवपा जाय आनी तेंची डिफरंट नॉलेज आहा ती आमी शिकपा जाय, कित्याक आपूण व्हडलो म्हणपा येना, लोकांक गेली नॉलेज ओ एडवायस कितें सांगताय ते आमी फॉलो करपा जाय. सो तेणी म्हाका डिफरंट म्हाका कितकोन कॉमेडी, कितकोन आनी क्रॅकिंग्स आनी ते शिकयलें तेणी. म्हणजे तुकाय तांचो फायदो जालो? होय, फायदो जाला आनी ते बरे हेल्पफूल ते, कित्याक तेणी म्हाका म्हणना तूं एश कोन्न करनाका तेश कोन्न. तेय हॅपी जाले, तुकडे जायते आहा मरे म्हणो लागले. सो हांवूय हॅपी जालो. आतां ही कॉमेडीचो सिक्वेन्स करता आसतना आमकां म्हणजे जे भशेन कार्नवालाचो नदर मारले त्या बरोबर हे कार्नवालाचे कॉस्ट्यूम म्हणजे कार्नवाल असो हय. दिसता. तेच भशेन कॉमेडियन पालकाचेर आयल्या उपरांत लोकांक रोखडेंच समजता हा हो कॉमेडियन, कारण ताचे कॉस्ट्यूम तशे हय, आसता. कॉस्ट्यूम म्हणजे कॉमेडी प्रमाणे कॉस्ट्यूम थारावचे पडटात काय तुमकां जाय ते तुमी घालतात? ना ना, कॉमेडी प्रमाणे. कित्याक आतां तुगे केसो कॅरेक्टर आहा, आतां कॉमेडी बेबद्या कॅरेक्टराचेर करता जाल्यार बेबद्या भाशेन दिसपा जाय तो. आनी हांव हुंयचो रोल करता पालकार केसलोच. हांव चिंत्ता आतां एक म्हाका एड्स पेशंटा एक रोल दिलो म्हणून, सो हांवें तो पयलीं चिंतपा जाय हांव तो एड्स पेशंट, सो हांवें तो वीक टायप एश कोन्न करपा जाय. बेबद्या रोल हांव चडसो करता, सो हांव मुगेलें शर्ट बीट भायर काडून आनी बॉटल हातीक घेवन हांव करता. अशें तो बरोच मारता? ना म्हाका सोरो लागना, केन्ना चुकोन हांव वायन जाल्यार पिता, पूण म्हाका सोरो ना सिगरेट तेच पासत, कारण आमी जायते फावटी ऑब्जर्वेशन करप हें गरजेचें, आमी ताचेर अभ्यास करप गरजेचें. कितेंय आमी लोकां मुखार हाडटले, कसलोय कॅरेक्टर हाडटलो, एक समज एक जेलींतल्यान एक मनीस भायर सरोन आयला आनी तूं तांकां तर प्रेजेंट करतलो जाल्यार तुवें त्या कॅरेक्टरान कसोन तुवें प्रेजेंट करपाचें. हय, तुमी सारकें. तशेंच करतात? हय, कित्याक तो तुवें चिंतपा जाय. आतां तो टिचर जाल्यार तुवें टिचरीचो सारको कॅरेक्टर पयलो फॉलो अप करपा जाय. टिचर कितकोन आसता, नाजाल्यार ती तो रोल कोन्न फायद ना, बेश्टे उलोवन गेलो फायद ना. लोकां मतीन वचपा जाय आनी लोक जे तुगे चोयत ते मागीर घार घेवन वयता, तेणें बरें केल्लो म्हणून मागीर तेंका उगडास जाता. हय, म्हणटच तितून वॉयस मॉड्युलेशन, कॉस्ट्यूम पयलो, वॉयस मॉड्युलेशन म्हणजे बॉडी लँग्वेज, एक्सप्रेशन्स, ह्यो गजाली बरोबर जो म्युझिशियन तुका म्युजीक दिता तें तुका घेवंक कळोंक जाय. आनी तुगेले सगळे टायम टू टायम आसपा जाय. जे डायलॉग्स डिलिव्हरी कितकोन आसता ते सगळे टायम टू टायम आसल्यार तुगे कॉमेडी वो कसलो कॅरेक्टर रोल तूं करता ती सदां बरी जाता. म्हणजे आतां भाशेक लागून कितें तरी अडचण जाता, कारण आमचे नॉर्थांतले चडशे ही सालसेतींतली भास उलयनात, पण अशें केन्ना तरी कॉमेडियन कोण मेवल्यात तुका? मेळ्ळा एकलो, पूण म्हाका तेच फ्रेडी म्हणून तो बार्देसचो, पूण म्हाका प्रॉब्लम ना, कित्याक मुगे मामी बार्देसचीच. सो हांवें ती कॉमेडी बार्देसची लँग्वेजीन केली, कित्याक मुगे मामी कांदोली, सो हांवें साश्टी सून बार्देसची करया म्हणलें. सो हांवें तेजे भाशेन केली ती कॉमेडी. म्हणजे लोक एन्जॉय जाता. इट डिपेंड्स तूं लोकांक कितकोन हांसयता, ते पॉयंट्स आमी घाताय न्हू हांसोवपाचे, तेजेर आहा. ओके, हांव तुका प्रेस्टन म्हणचे परस बोनूच म्हणटा, कारण बोनूच ह्या नांवान तुका सगळ्यात वळखता. तर आयज आमची ही कार्यावळ पळयतात, जायते कॉमेडियन पळयतात, जे नवे जे पालकार येवंक सोदतात, तांकां तुजो संदेश कितें? मुगेल न्यू कलाकारा इतलो संदेश की तुमकोले जी भितर टॅलंट आहा
ती भितरू घेवन रावल्यार कांय ना. आतां तुका एक कोणें 10 रुपया दिले आनी ती ते जमणी गायल जाल्यार कांय ना. ते 10 रुपया आमी इधर इन्वेस्ट करपाचे 10 रुपयाचे कितें बरें करपाचें. सो ती टॅलंट देवान फ्री दिल्या ती आमी भायर काडपा जाय. फुडें तुका कोणागे सपोर्ट ना जाल्यार आमी सपोर्ट घेवपा जाय. ना जाल्यार आमगे ती टॅलंट भितरूय उरता आनी ती पिड्यार जाता. आनी मागीर एक दीस आमी रियलायज जाताय जेन्ना आमी जाणटे जाताय ते जाणा की आमी लायफाक कांय केलें ना. सो आमगे टॅलंट देवान ती फ्री दिल्या ती उदार मनान आमी भायर काण ती लोकांक दाखोवन आमी लोकांगे काळजा जिखपा जाय. हें चड इम्पॉर्टंट. खरेंच बनू खूब गरजेचें, कारण सुरवातेकूच तुवें सांगलां तुज्या डॅडीक तुज्या पायक तूं स्टेजीर पालकाचेर नाचलेलो नाका आसलो, हय तरी पूणी असो वेळ आयलो की ज्या उद्देशी ताच्या दोळ्यांतल्यान दुकां आयलीं तुजी भुमिका पळोवन. हय म्हणटच अशेच जायते आयज आमचे मदें भुरगे आसतले, तांकांय घरा कडेन तेजे घरचीं घडये ताजे फ्रेंड्स म्हणटात आसतले, तूं आनी कॉमेडी करूंक कित्याक वता रे, तूं आनी तियात्रांनी कित्याक वता रे. पूण हीच स्फूर्त तुमी घेवन मुखार सोदतले आनी जे भाशेन बनून आपणे आपणाक घडयला तो दुसऱ्यांक आदार दिता आसतनाच आपुणूय दुसऱ्या लागच्यान शिकता. अशेंच तुमी मुखार वचे. बनू तुजो मोलादीक वेळ तुवें आमकां दिलो आनी आयज आमच्या स्टुडियो मेरेन पावलो ते पासत खेरीतपणी प्रुडंट मिडियाच्या नांवान काळजाचें कलायकतान चड आनीक चड देव बरें करूं. तर तुकाय देव बरें करूं आनी तशेंच प्रुडंट मिडियाक हो सोयेक दिल्ल्या पासत त्या एपिसोडान काळजान सान देव बरें करूं. लव यू. इतल्यानूच प्रेस्टन कार्दोजो हाचे सांगता काळजी माणकामत्या हांगाच सोंपयता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया.